नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। हे जैत बाळासाहेबांच्या हिंदुत्व विचारांचे आनंद दिघेच्या शिकवणीचे महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोंयान खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो। फ्लोर टेस्ट फक्त फॉर्मालिदाद मातोश्रीचेर वतलो काय विचारल्यार वेळ येता तेन्ना खंय पळोवया। शिवसैनिकाक मुख्यमंत्री केलो म्हूण तो मोदी शहाचो आभारी। मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत शिंदेची पहिलीच मुलाखत। हा विजय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचारांचा आहे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिकवणीचा आहे। त्यामुळे आज महाराष्ट्रामध्ये एक इतिहास या आमच्या आमदारांनी घडवलेला आहे। मी या 50 आमदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाने देखील आज त्यांच्याकडे बहुमत म्हणजे जवळपास 120, 115 ते 120 एवढं आमदारांचं संख्याबळ असताना माझ्यासारख्या बाळासाहेबांच्या सैनिकाला पाठिंबा दिला, मोठं मन दाखवलं आणि मुख्यमंत्री पदावर समर्थन केलं। त्याबद्दल या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं मी मनापासून आभार मानतो। मागच्या 10 दिवसात आपण जेवढे मुद्दे काढले, शिवसैनिकांवर होणारे अन्याय, मग डेव्हलपमेंटचे विषय, अलायन्स पार्टनरकडून त्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत होणारा अन्याय, हे सगळी जबाबदारी आता तुमच्यावर ती कशी हाताळणार? बिलकुल, जे 50 आमदार माझ्यासोबत आहेत, ज्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवलेला आहे, त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातले प्रश्न आहेत, विकासाची कामं आहेत, त्यांना आलेला जो काही 2.5 वर्षामध्ये अनुभव आहे, या सगळ्यात त्याची नोंद माझ्याकडे आहे। आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही याची जबाबदारी माझी आहे। सर्वांच्या नजरा फ्लोर टेस्टवर आहे। फ्लोर टेस्ट कधी होणार? आपण इथून फ्लोर टेस्टला कधी जाणार? आता फ्लोर टेस्ट म्हणजे एक औपचारिकता राहिलेली आहे। आज जर पाहिलं तर भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे 50 लोक जवळपास 175चा आकडा होतो। त्यामुळे चित्र स्पष्ट आहे आणि फ्लोर टेस्ट ही औपचारिकता राहिलेली आहे। मातोश्रीवर कधी जाणार तुम्ही? का जाणार काय जाणार नाही या बाबतीमध्ये जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपल्याला कळेल। महाराष्ट्रात बीजेपी शिंदे सेनेचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेर। मराठा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। बीजेपीचा मास्टर स्ट्रोक। फडणवीसान सरकारान कडेक रावपाची घोषणा केल्या उपरांत बीजेपीची ताका उपमुख्यमंत्री जावपाचे वयल्यान निर्देश। शिंदेन सांजे सरकार स्थापणुकेचो दावो केलो आणि सांजे शिंदेचो सोपूतविधी। फडणवीसान शिंदेची मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा केली। शिंदे फडणवीसाच्या त्यागाचो उपकारी। मुंबई गुवाहाटी ते गोयची वारी करीत एकनाथ शिंदेन बंडखोर सेनापती ते मुख्यमंत्रीपद गाठले। महाराष्ट्राच्या राजकारणात सगळ्यांक शॉक दिवपी गुगली देवेंद्र फडणवीसान घाली। बाळासाहेब ठाकरेचो शिवसैनिक, मराठा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री। महाराष्ट्रात बीजेपी सेनेचे पक्के हिंदुत्ववादी सरकार आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय, 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला, तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे। आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला। त्याबद्दल मी त्यांना सांजे एकनाथ शिंदेन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो।
फडणवीस सरकारात ना म्हणून सांगितले, मात बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डाच्या निर्देशाचेर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झालो. घरमंत्री अमित शाह तसे ट्वीट केले. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए. मंत्रिमंडळाचो विस्तार खंय रोखडोच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 186 पंचायतीची वेंचणूक 10 ऑगस्टाक, निकाल 12 तारखेर. गोंय सरकाराक हायकोर्टान पडल्या उपरांत सांजे निर्णय. पंचायत वेंचणूक आनीक म्हयन्यान फुडें धुकलची म्हूण सरकाराचो अर्ज कोर्टान न्हयकारलो. कोर्टान वेंचणुकेक 45 दीस म्हळ्यार 12 ऑगस्ट मेरेन मुजत दिल्या. आचारसंहिता लागल्यार अधिवेशनान आडमेळी येतली म्हूण सरकार रजाव दितालो. सरकाराचो अर्ज न्हयकारतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें. विधानसभा अधिवेशन वा उत्सवा सारकी रजावां धरून संविधान भंग आनीक फुडें चालूंक दवरूंक दिवपाचो ना. वेंचणूक आचारसंहितेक लागून विधानसभा अधिवेशनाचेर मर्यादा येतात हे दाखोवपी एकूय संविधानीक वा कायदेशीर तरतूद आमचे नजरेक हाडून दिल्ली ना. विधानसभा अधिवेशनाक लागून वेंचणुकेक कर्मचारी वर्ग जाय तितलो मेळना हे संविधानीक तरतुदीचे भंगाचेर रजाव जावंक शकना. गोंयच्या 186 पंचायतीच्या इलेक्शनाचो मुद्दो हायकोर्टात आशिल्लो. गोंय सरकारान हे इलेक्शन ड्यू डेट जावन सुद्दां फुडें धुकळिल्ल्यान कांय पार्टी हायकोर्टान गेल्या उपरांत हो मुद्दो कोर्टात चालू आशिल्लो. 28 जुनाक कोर्टाचो एक निर्णय जालो आनी तितून सांगलें की सरकारान 3 दिसां भितर इलेक्शनाची डेट्स नोटिफाय करची आनी 45 डेजा भितर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करचो म्हणून. तेजे उपरांत सरकारान कोर्टा मुखार मागणी केली की ह्या 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन असेंब्ली सेशन चालू आसतलें. बिझनेस घडोवन हाडपाक, असेंब्लीचो बिझनेस चलोवपाक कोड ऑफ कंडक्टा भितर डिफिकल्टी येतली. ह्या खातीर आमकां आनी एक म्हयन्याचो म्हणजे सप्टेंबर पर्यंत वेळ दिवचो अशी मागणी केल्ली. हायकोर्टान ती मागणी मान्य केली ना आनी पयलीं जी ऑर्डर दिल्ली 45 डेजा भितर कंप्लीट करा तीच ऑर्डर आपली दवरली. तेजे खातीर आतां सरकाराक इलेक्शनाच्यो डेट्स जाहीर करच्यो पडल्यो. आतां ज्यो डेट्स सरकारान जाहीर केल्यो त्यो 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतीचें इलेक्शन जातलें आनी 12 ऑगस्टाक ह्या इलेक्शनाचें कावंटींग जातलें. अश्यो डेट्स आयज सरकारान नोटिफाय केल्या. किडनॅप केला म्हणून फटींग सांगून आवय बापाय कडच्यान खंडणीच्या नांवान 5 लाख रुपया उखलपाचो पुताचो प्लान फसलो. आवय बापायन किडनॅपाची पुलीस कंप्लेन केल्ल्यान बेत फसलो. वरुण नायक उडपीचो इश्टाक घेवन गोंयान कसिनोर येवन पयशे कड्डिले. उणे पडले म्हूण किडनॅपाचें नाटक. लोकेशन ट्रॅक करून उडपी पुलिसांनी वरुणाक गोंयच्या कसिनोर येवन उखल्लो. उडपी कर्नाटका हांगासरचो वरुण नायक हो आपल्या फ्रेंडा बरोबर गोंयांत फिरो केल्लो. तेन्ना त्यांनी तो गोंयांत रावल्यानंतर आपल्या फ्रेंडा बरोबर मज्जा मस्ती केल्यानंतर खिशातले पैसे जेन्ना संपले तेन्ना आपल्या आईक आणि वडिलांक कॉल करून आपले अपहरण झालं असे सांगले आणि हे अपहरण करते आपल्याकडून 5 लाख रुपये मागता असे सांगले. त्याच्यानंतर घाबरलेले त्यांचे जे आई वडील असले त्यांच्यानी उडपी शहर पोलीस स्टेशनात आपली त्याच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल केली की आपल्या भुरग्याचे अपहरण झालं असा म्हणून. त्याच्यानंतर उडपी पोलिसांनी तेजो मोबाईल ट्रॅक करून जेन्ना पणजी पोलिसांच्या मदतीन तेज्यापर्यंत पावले तेन्ना तो पणजी हांगासरल्या कॅसिनोत जुगार खेळता आशिल्लो. आपल्या फ्रेंडा बरोबर मजा मस्ती करता आशिल्लो. ह्या प्रकरणात वरुण नाईक एका उडपी पोलिसांनी अटक केली आसा. तो सध्या तुरुंगात आसा. फाटली 48 वरां गोंयभर एक सारको उटंगार. म्हापशा गिरी आनी खोर्ले वाठारांनी बुड्टी. शेतां भाटा रस्ते उदका पोना. तरी सिजनल मान्सून पावस आज मेरेन खंय 13% उणे. हवामान खात्याचो 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. 3 दीस नुस्तेमारांक शिटकावणी. 1 ते 4 जुलय मेरेन पावसाच्या उटंगाराचो अदमास. जुनान गोंयान 30 इंच पावस. तर वार्षिक आसा गिरीन परत त्रास जाता. तरी आतां म्हाका दिसता आनीक पावस सुरू जाला म्हणून चड ना. बट हो इतलो स्ट्रेचान मातसो त्रास जाता त्या प्रवाशांक. मातशें ताका घेवची. ही पंचायत दिसता गिरीची. दुसरे हायवे आसा पळय
आनी थंय प्रायमरी स्कूल आहा आनी दर वर्सा हांगासर उदीक भरतात, शेतां सगळीं भरतात, शेतकऱ्यांक शेतां करूंक मेळना आनी दर वर्सा थंयचे कागाळ आसताली की उदीक भरता म्हणून. आतां उदीक घाला, आतां हे रस्त्यार उदीक घाला, अजून उदीक भरपाक सुरू जावंक ना. पूण असोच कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार उदक भरतलें भरपूर. म्हापश्यां बी सकाळीं खोल्ले वाठारांत थोडें उदक भरलें आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयतालें. आतां तें सगळें उदक देंवलें आहा. तशेंच तारी कडेन बी उदक भरलेलें, पूण तें सद्या तरी तें देंवलें. हांगासर उदक आतां जाल्यार तरी तें देंवत आहा, पूण कंटिन्यू जर पावस पडलो जाल्यार उदक चडटलें. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते. हॉटमिक्स केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांची 3 म्हयन्यां भितर दशा PWD अधिकाऱ्यांची चौकशी जावंक जाय म्हणून पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश फुर्योज. गरज पडल्यार खंय विजिलन्स इन्क्वायरी करची ताणें मुख्यमंत्र्याक खंय चिटूय बरयल्या. गोंयान मिनिमम वेज थारावपा विशीं 8 जुलयाक बसका जातली म्हणून श्रम मंत्री बाबूश सांगता. सध्या पावस स्टार्ट जाला, पणजे कशी सिटी उदकूय भरता खूब कडेन, रस्त्यांचे हे जाला तेचेर कितें सांगता? रस्ते पळय आमी 3 म्हयने जाल्ले रस्ते केल्ले. बिफोर इलेक्शन एक्चुअली रस्ते केल्ले, हॉटमिक्स बी सगळे केल्ले. आनी हांव नको रस्ते कहे गेले ते हॉटमिक्स म्हणजे एटलीस्ट तरी वर्सां परी उरोंक जाय. हांवें आयज चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें आहा की एक्शन घेवचें म्हणून तेणें ऑफिसरांचेर, कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच, वी हॅव गॉट नथींग टू डू विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. इट इज अल्टिमेटली द ओनर्स इज ऑन द ऑफिसर्स. तुझे JE AE कोण आहा तेंचेर ओनर्स दे शूड सी द क्वालिटी ऑफ द वर्क विच इज बीन कॅरीड अँड दे शूड बी एक्चुअली blacklist such contractors. But this will nothing is going to happen without the connivance of these people. So otherwise a vigilant CM should set a vigilance inquiry and letterize केलेले चीफ मिनिस्टर. राज्यात मिनिमम वेजीस थारावपा विशीं बसका खंय 8 जुलयाक जातली. बसके आदीं तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. वेजीस आमची मिटींग दवरलेली आहा 8 तारीख. सो वी विल टेक अ डिसिजन बेसिकली ऑन द 8th. I have got to before taking any decision, I'll be meeting the Honorable Chief Minister to discuss this matter. So I got to take him on board for that. So minimum wages decision 8 तारखे जातले. So जावंक जाय 8 तारखेर. तेच मिटींग आहात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेव्या एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. गोयचे विधानसभा कामकाजाचे पोरणे डॉक्युमेंट व्यवस्थित आसा. तांचे डिजिटायझेशन चल्ला. सभापती तवडकरान खुलासो केला. मुख्यमंत्र्याक कोणे तरी चुकीची माहिती दिल्या, ताका लागून तांचे डॉक्युमेंटा विशीं वक्तव्य चुकला म्हणून तवडकर उलयलो. विधानसभा कामकाजाचे पोरणे डॉक्युमेंट गायब म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. सगळे रिकॉर्ड डिजिटलायज जावचे, सगळ्यो CD बिडी सगळ्यो रिकॉर्डाचेर उरचे, म्हणजे जेणे करून इन फ्युचर फॉर द यंग जनरेशन MLAs तांच्या खातीर ते पळोवपाक रेफरन्सीस मेळचे. बट व्हेरी सॉरी टू से हांगासल्यान थंय असेंब्ली जेन्ना शिफ्ट जाली तेन्ना तेंच्यांनी रिकॉर्डूच नश्ट करून उडयले. खंयचेच रिकॉर्ड ना. म्हाका आयकूनय वायट दिसलें की कोणी तरी सांगलें की ते उडय म्हणून, काडून उडयपाक गरज ना तेजी म्हणून. म्हणजे आज जर तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जर एखादें भाशण आयकतले, म्हणजे एक्स मिनिस्टर ऑफ काशीनाथ जल्मी, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर जे जावन गेले, हांचे जर आमी भाशण आयकतले आसत तर ते रिकॉर्ड आमचे कडेन अवेलेबल ना. खरें हें आसपाक जाय आसलें आनी हाऊस स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें हें प्रिजर्व करचें हाचे खातीर प्रयत्नय केल्लो. बट व्हेरी सॉरी, म्हणजे कोणी आनी कित्याक केलें म्हाका खबर ना. कोणी आनी कित्याक केलें म्हाका खबर ना. पयर सेम स्टेटमेंट करतकच हांवें म्हज्या स्टाफाक जे कोण जे हँडल करणारे आसा म्हणजे सेक्रेटरी बाकी सगळे हांचे कडेन हांवें मिटींग घेतली आनी म्हाका मिटींग घेतल्या लक्षांत आयलें की CMाक कोणी तरी म्हणजे केन्ना तरी एखादो विशय सांगला आसूं येता, ताजे तकलेन उरूं येता आनी त्यामुळे ताणें तो स्टेटमेंट केला आसूं येता. म्हाका दिसता सगळे स्टेटमेंट हें आसा म्हणजे रिकॉर्ड जे आसा ते पूर्णपणे सारके आसा की जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक आतां हे सगळें ओपन दवरचें आसा. त्यामुळे तसो त्या रिकॉर्डाच्या संदर्भात कोणी बाकीच्या ज्या तरेचे प्रेस किंवा बाकीचे काही विशय करता पळय त्यामुळे कोणी तितलो एक्सायटेड जावपाची आवश्यकता ना अशें म्हाका दिसता.
फुडाराच्या गरजेप्रमाण कुशळ मनीसबळ वाडयतले जाल्यार इंजिनियरिंग कॉलेज अपग्रेड करची पडटली ते दिशेन सरकार पावलां मारता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. इंजिनियरिंग कॉलेजीन FSSAIचे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू जातले. हे कबलातीन खंय गोंयाक कुशळ मनीसबळ मेळटले. With the signing of this MOU between the FSAI and Goa College of Engineering, in future we'll get good skilled manpower in the state of Goa. So we had already started the another MOU with the National Plumbing Institute. Day by day, the skilled manpower will develop in the state of Goa. We are signing one more MOU with the construction institutes. At present, the skill development is with me, and as rightly the Menon had asked me for the certification of the courses with the FSI. I think for this course you not required any, as the Goa Engineering College is there. But also still, if you required for the certification course, the HRDF, the Human Resource Development Foundation, which is certified by the government of Goa under the Skill Development Ministry, we are ready to give you the certification course and for the certificate so that you can start in our ITI also. Whenever the manpower, your skilled manpower you required in your fire departments. Okay, for that purpose, we can say that those who did this type of courses will give them preference in that type of courses. So, as the upgradation is happening and the skill development is happening, we want to change the rules and regulations of all the posts also in future. For the younger generation, when they come to know of new things, they will go to some areas else because they are not going to be here all the time. 3-4 years down the line, they will be away. Whatever you teach them, they will promote wherever they go. And that is why your dedication as a support team in making a curriculum, making all this new, as rightly pointed out, security and fire is hand in hand. And prevention is always better, as we should not lose lives. कारवारा सायन बोर्डाचेर आता कोंकणी कन्नड वाड तापल्या उपरांत नगरपालिकेन निमाणे कन्नड कोंकणीचो थाराव घेतलो. रस्त्याची नावां दाखोवपी बोर्डाचेर आता कन्नडा बरोबर कोंकणी आसतली. नगरपालिकेचो एकमतान थाराव कर्नाटक रक्षण वेदिकेवाल्यांनी कारवारा रस्त्याची नावां दाखोवपी बोर्डाचेर कोंकणीक काळे फासल्या उपरांत इशू तापिल्लो. कारवार नगरपालिकेची बैठक झाली. या बैठकीत कारवार नगरपालिका क्षेत्रात कन्नड बरोबर कोंकणी भाषेतही फलक लावपाचो ठराव सर्वांच्या संमतीन घेतलो. हो ठराव आता राज्य सरकाराक धाडून दिवचो आसा. तेच्यानंतर राज्य सरकार कितें निर्णय घेता ते पाहून पुढील भूमिका नगरपालिका ठरयतली. तसेच कारवार भागात बहुसंख्येन कोंकणी भाषिक आसात. तेका लागून कन्नड बरोबर कोंकणी भाशेकही हितून मोठे महत्व आसा. तेका लागून जे कोंकणी भाशेक जे फलक लायिल्ले भाशेन फलक लायिल्ले त्या फलकांका जे काळे आशिल्ले तेंची आज जाल्ल्या बैठकीत निशेध केल्लो आसा. तसेच लोकांका कळपा खातीर इंग्लिशात फलक लावण्यापेक्षा देवनागरी भाशेत कोंकणीत फलक लायल्यार अगदी उत्तम आसा अशें ह्या वेळाचेर नगरसेवकान सूचित केल्ले आसा. कन्नड जिल्ह्यात उर्दू आड वाजले. कन्नड आड भायल्या भाषेच्या वादाच्यो दिशी नव्यो केशी. कारवारा कोंकणीचो वाद जालो उपरांत बेंगळुरान हिंदीचो. आता भटकळ पालिका इमारतीचेर उर्दून बोर्ड लायला म्हूण हिंदू आनी मुस्लिम संघटनेचो वाद. पालिके भायर बोवाळ निमाणे पुलीस फोर्स घालचो पडलो. त्या वाठारांत मुसलमान लोक वस्ती चड. विरुद्ध कन्नड असो वाद सुरू असतानाच भटकळातही उर्दू विरुद्ध कन्नड असो वाद सुरू झाला असा. भटकळच्या कन्नड आणि हिंदू संघटनांनी भटकळ म्युनिसिपालिटी इमारतीचेर जो कन्नड इंग्लिश बरोबर उर्दू भाषेचो बोर्ड असा तो उर्दू भाषेतलो बोर्ड हटोवपाची मागणी केल्ली असा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी हे म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चाही काडिल्लो. मात्र तेच्या नंतर त्याच टायमाचेर मुस्लिम भाशिकांनीही मुस्लिम धर्मियांनीही थंय तेच्या विरोधात स्ट्राईक केले. मात्र त्या वेळाचेर दोन्ही संघटना आसा ते एकमेकांक आमने सामने येले. तेन्ना वाद जावपाची शक्यता आसली. मात्र पुलिसांनी मध्यस्थी करून हो वाद मिटयला. सध्या हे प्रकरण कारवार डीसी कडेन पावले असून तेंच्यांनी मध्यस्थी करून
सध्या हे प्रकरण थंडारले आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.